परवरे घरान रेस्टॉरंटाक मध्यान राती लागलो उजो. दुस्मानकायेंतल्यान काकाच्या चल्यानूच उजो घातिल्ल्याचो फामिलीन उक्तायलो दुबाव. 40 लाखां मायज लुकसाण. 441 सकाळचा कॉल आयलो स्टाफाचो, रेस्टॉरंटाक उजो लागला. आमचो तो पार्किंग करता न्हू तो जागो आसा पळय तो म्हाज्या काकाचो. तेज्या चेड्याक इस्पा भायर जेलसी आसलेली की आमचें रेस्टॉरंट बरें चलता म्हणून. 31 तारखेक येयलो, थंय गाडी मदींच सारकी रस्त्यार दवरली. कस्टमरांक अशें करून उलोवन दाखोवपाक लागलो. हांगा भितर येयलो, हेजे कडेन झगडी केली, झगडलो, ताका दुखरलो, जिवे मारण्याची धमकी दिली. आपण रेस्टॉरंटाक उजो लायतलो. तेन्ना सांगलेलें आपण रेस्टॉरंटाक तुमच्या उजो लायता त्या दॅट मॅटर आमी तेच रातीक पुलीस कंप्लेंट केली. सो ही गजाल 31ची. सो एस्टिमेट लॉस कितलो आता? अरावंड 45. 4/28 4/28 आमकां परवरी घरान रेस्टॉरंटाक तो लायले फायर जालो म्हणून. ताजें रेस्टॉरंट ते ठेच चुट्टांचें आसलें, ताका लागून तो फास्ट उजो घेतलो. कळंगुटी अंडर कन्स्ट्रक्शन आशिल्ल्या बिल्डिंगेच्या दुसऱ्या माळ्यावेल्या स्टोरूमाक उजो. सुमार 8 लाखांचें लुकसाण. एक अंडर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग चालू आसा नायकावाडा म्हणटा कलंगूट, 6 फ्लोराची बिल्डिंग. तेच्या सेकंड फ्लोराक एक स्टोर रूम आसले तेंचे 2, तेका उजो लागला. ऑलरेडी फायर इज अंडर कंट्रोल. मजगती खोल्ले म्हापशा घराक उजो. जाऊन येयले उजो पेटला म्हणून वयर. तो उजो म्हाका दिसता मे बी शॉर्ट सर्क्यूट वायर आसतले आनी कांय ना. टीव्ही गेले, सामान गेलं, बुकां गेली आमची बरी बुकां. टॉप फ्लोराचेर तेचे उजो लागलेलो. सो आमी रोखडेच आमची फायर फायटींग स्टार्ट केली. 1 लाख ते सुमार लॉस जातले. स्पिकरार घालता तुमकां तो स्टेटमेंट स्टेटमेंट दी सीएम एक स्टेटमेंट दी तुझे प्रेसाक फोन करून सांगता. माझे उलोवणे आताच DCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे कडेन जाले. विश्वजीत राणे स्वता विदेश मंत्र्या कडेन उलयला. ओके, हांव सांगता की तांकां आमी फाल्यां स्टॉप हे जे आमी शोपाक नोटीस इश्यू करपाक लायता प्रोसिजर वायज. आनी प्रोसिजर कंप्लीट जालो काय 3 दिसांनी बोर्ड मिटींग घेतली. आनी बोर्ड मिटींग घेतलय उपरांत ताका स्टॉप ऑर्डर इश्यू करपाक लायता. हे तू लायव्ह हा प्रेसाचेर. थळाव्यांचो विरोध आसूनय करमळे पंचायती कुशीक येवपी मेगा प्रकल्पाक TCPन परवानो दिल्लो. हाका लागून थळावे फुर्योज जाल्ले. हो प्रकल्प नाका म्हूण सोमारा तांच्यांनी TCPचेर मोर्चा व्हेल्लो. ह्या फाटभुंयेर गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान करमळे येवपी मेगा प्रकल्पाचेर स्टॉप वर्क ऑर्डर काडटले म्हूण स्टेटमेंट दिलो. आणि जोरीतोर 3 दिसां आदी हे वर्क ऑर्डर जोरीतोर तेमी स्टॉप ऑर्डर केले ना जाल्यार पत्तो आख्खो गोंयकार हिंगा येतलो आनी हे TCP ऑफिस बंद उडयतले. एक म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर हॅज टू एक्ट according to whatever statement has been given. Unitedly we will fight this corrupt BJP government. तिला त्याप्रमाणे सांगला की 2 गजाली सांगला की इमिजिएटली फाल्यां शोकस काडटले आनी देर आफ्टर विदीन 3 days स्टॉप वर्क काडटले म्हटलं तेंच्यांनी. आता हो स्टेटमेंट म्हाका दिवना नाल्यार आमचो विरेश बाबाक ना एक युरी बाबाक दिना. हो सगळो स्टेटमेंट दिला, हो आख्खे गोंयच्या लोकांक दिला. हो मिडियाचो स्टेटमेंट जावन आसा. फाल्यां जर स्टेटमेंटा तर विड्रॉ जाता और कितें परतता म्हणटा जाल्यार आमी फोटोची ना, आख्खे गोंयकार फोटोतले. गुजरात्याक परत समज कितें दिलें जाल्यार आमी फाटीं रावपाचें ना. आमी सगळे एकजूट जातले आनी हे प्रोजेक्ट परत स्टॉप करपाक आमी सगळे एकटे रावतले. लोकांनी डिमांड केलो तसो स्टेटमेंट सीएमाचो येयलो. हेच्या पयलीं अशी कितली स्टेटमेंट जाला. आतां एकूच हें आहा की हो जर विश्वजिता कडल्यान जर स्टेटमेंट येयल्लो, कित्याक विश्वजितान आमकां खूब टायम फटयल्ले आसा स्पेशली TCP रिलेटेड मॅटर, जाल्यार आमी तेजेर विश्वास दवरचे नासले. आतां सीएमान दिला, सगळे आमी विश्वास हेचेर सद्या तरी दवरता हे 3 दिसांक लागून. आनी 3 दिसांक जर जायना जशें विरेशान सांगलें जाल्यार उजो जातलोच. A society which we prided ourselves on has changed and altered because, let me be frank, there is too much corruption in our governments. It has become endemic. The soul of Goa has been fractured, I would say. And the core issue is that everybody wants to become rich overnight. Rich overnight by any means, bending the rules, bending the law, and unfortunately, a lot of our people are complicit in it. This could not have happened if we were not complicit. Unfortunately, we are complicit.
So the question today is, how do we come out of it? एटलीस्ट फाल्यां अशें कांय नॉन कॉम्प्रमायझींग गोवा इश्यूज हायलायट जावपा जाय की हाजेर खंयचोय राजकीय पक्ष सत्तेर आसूं तो ह्या गजाली कडेन कॉम्प्रमायज करपाक शकना. That's right. That is what is my thought process, which I'm going to put with the people. See, there are some sections which have been brought in the Town and Country Planning Act, which are the basic source of corruption. These sections permit you, when there is an existing plan of the lifetime if the lifetime of a plan is over, that plan continues till such time the new plan comes in. Okay? But what is happening is, by these sections, they are changing zones, they are changing change of user, they are permitting additional, we call it FSI in here, FER, in places where you can't utilize it, and everything for a price. And I think every Goan knows about this. It's not something that I am saying. And who's paying for this? And for whom are you constructing these buildings or development? Is it for the Goan people? Now, I have been arguing and contending sometime before my judges also. In these matters of defections, decide immediately. Yeah. Because these are matters of... You cannot decide after the term of the assembly is over. And you can't keep those matters pending. Yes. One way or the other, finally take a decision. Yes. And lay down the law. खुबशे अशे आसा विशय जे आज हांव उलोवंक शकना, जे हांवें सदांच फाटल्या 4 वर्सांत पार्टीक सांगले, पार्टीक दाखोवनूय दिले, पार्टी खातीर आमी बलिदानूय दिलें. म्हजें प्रोफेशन which was at the top, I almost have given up on that because of the time for party and party's organization set up किंवा पार्टीचे विशय घेवपा खातीर फॅमिली लायफ सॅक्रिफायस केली. अशे खुबशे जे विशय आसा ते करून आमी जी वाटचाल सुरू केली, that culminated in ultimately ZP elections, which we have seen the results, and the result तुमच्या समोर आसा. मागीर तो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी दुसऱ्या नंबरार आयले, हो विशय वेगळो दवरला जाल्यार पार्टीच्या परफॉर्मन्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी एकल्याचेर म्हजेर घालून ज्या तरेन पार्टीन रिलीव करपाचें डिसिजन घेतलें तें खंय तरी म्हाका पचनी पडलें ना. कारण जे डिसिजन घेवपा खातीर, जे वेगवेगळे कार्यपद्दती करपा खातीर पार्टीचे जे बाकीचे लिडर्स आशिल्ले, इन्क्लुडींग नॅशनल लिडर्स, आय थिंक that responsibility rests with all of them for the performance of the party. And म्हाका एकल्याक सिंगल आउट करप आनी पार्टीन सांगप without any discussion की you are relieved, then it is something that is unacceptable for me. म्हजे बरोबर बाकीचे आज म्हजे बरोबर जुळ्यात, हांकां आमी बरोबर घेवन काम केलां, and it was my duty to inform them that I am resigning from the party, and it is their choice that they have made. They said, आज तुजे बरोबर आमी रिजायन जाता, आनी हांवें म्हजें रेजिग्नेशन लेटर आमचे नॅशनल कन्व्हिनर बाब अरविंद केजरीवाल हांकां धाडला, आनी मॅमतीशी हांकां धाडला, आनी ट्विटूय केला, कारण म्हाका काडपाचो निर्णय ट्विटा मार्फत आनी व्हॉट्सॅपा मार्फत म्हाका धाडिल्लो. आनी जेन्ना अमितान म्हाका आपलें डिसिजन सांगलें तेन्ना हांवें ताका क्लियरली सांगलें, बाबा तूं करता रिजायन जाल्यार हांवूय तुज्या बरोबर येता, हांवूय रिजायन करता. आनी म्हाका चार्ज दिलो ते, हेच्या मदीं हांव केन्नाच मिडिया फुडें येवंक ना. तेजें कारण हें, कित्याक आमी खूश नासले कित्याक जसो अमिताक काडला तसो फाल्यां कोण म्हाकाय काडपाक शकता, फाल्यां तेकाय काडपाक शकता, फाल्यां खंयच्याय पार्टी लिडराक काडपाक शकता, जस्ट ऑन अ व्हॉट्सएप मेसेज आनी एक ट्विटाचेर. जो आमचो अमित भाई आसा तेजे कडेन जेन्ना ही गोष्टी घडूंक शकता जाल्यार वाय नॉट मी टुमॉरो. कर्नाटकाच्या महत्वाकांक्षी कळसा भंडोरा पिवपा उदका प्रकल्पाक केंद्रीय पर्यावरण, रानां आणि वातावरण बदल मंत्रालयाच्या रिजनल एम्पावर्ड कमिटीन रेड फ्लॅग दाखयला. समितीची 11 डिसेंबराक बसका जाल्ली. बसकेत चर्चा जाल्या ती अशी: खानापूर तालुक्यातल्या नेरासे गावांतल्यान 28.44 हेक्टर रानां जमनींतल्यान कळसाचें उदक भरपाचो कर्नाटकाचो प्लॅन.
कर्नाटकात प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण राना आणि वातावरण बदल मंत्रालयाच्या प्रादेशिक सशक्त समिती मुखार दवरला. प्रादेशिक सशक्त समितीन प्रस्तावाचेर निर्णय दिवंक ना. डायव्हर्जन करपाक सोदपी राना वाठार जैवविविधताये दृश्टीन संवेदनशील आसा. प्रकल्प भीमगड अभयारण्याच्या पर्यावरण संवेदनशील वाठारा भायर आसलो तरी लागीं आसा. प्रकल्पाक थळाव्या शेतकऱ्यांनी खर विरोध करून जनआंदोलनाची शिटकावणी दिल्या. प्रकल्प जालो जाल्यार म्हादय न्हंयचेर जातलो नकारात्मक परिणाम. भीमगड वन्यजीव अभयारण्यातल्या उदकाचो फ्लो देंवतलो. प्रस्तावित प्रकल्पाच्या वाठारांतल्या न्हंयांच्या इकॉलॉजीचेर जावपी परिणामाविशीं कर्नाटकान टिप्पणी दिवची अशेंय म्हटलां. भीमगड अभयारण्यातल्या संवेदनशील वाठाराच्या संरक्षणा खातीर उपाययोजनेविशीं सुचोवण्यो दिवच्यो म्हूण समितीचे निर्देश. मजगतीं भांडुरा नाल्याचें उदक पंपिंग करून हुबळी धारवाड जाल्यार हेर कांय तालुक्यांनी कळसाचें उदक व्हरपाचो कर्नाटक सरकाराचो प्लॅन आसा. त्या वाठारांत पिवपा उदकाचो उणाव आसा म्हूण कर्नाटकाचें म्हणणें. हो प्रकल्प जाल्यार त्या वाठारांतल्या 161 फामिलींच्या स्थलांतरणाचो विशय येता. तातूंत वायल्ड लायफ कन्झर्वेशनाचोय विशय आसा. ह्या विशयांचेर सविस्तर रिपोर्ट दिवचो म्हूण कर्नाटक सरकारान मे म्हयन्यांत जाल्ल्या बसकेंत निर्देश दिल्ले. मात रिपोर्ट अजून दिवंक ना. बेगोबेग दिवचो म्हूण कर्नाटक सरकाराक निर्देश दिल्या. मजगती 2023 गोंयच्या चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान प्रकल्पाचें काम बंद दवरचें म्हूण काम करपी कंपनीक ऑर्डर दिल्ली. गोंयच्या चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान कंपनीक दिल्ल्या ऑर्डरीचो विशय चर्चेक आयलो. गोंयच्या चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डना अधिकारना सुरू आशिल्लें काम ताच्या अधिकार क्षेत्राक पडना म्हूण कर्नाटकाचें म्हणणें. कर्नाटकान सुप्रीम कोर्टात चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनाचे ऑर्डरीक आव्हान दिवपी याचिका घाल्या. प्रकल्प पुराय कर्नाटकात आशिल्ल्यान गोंयच्या चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनाची ऑर्द लागना कर्नाटकाचें म्हणणें. हे प्रकरण केंद्रीय पर्यावरण राना आणि वातावरण बदल मंत्रालया कडेन येवपाक जाय आशिल्लें सुप्रीम कोर्टात कित्याक पावलें समितीन कर्नाटकाक जाप विचारल्या. ऑर्दीचो कळसा भांडुरा प्रकल्पाचेर परिणाम जाता आशिल्लो म्हूण सुप्रीम कोर्टात गेले म्हूण कर्नाटकाची जाप. प्रकरण न्याय प्रविश्ट आशिल्ल्यान आतां ताचेर कांय उलोवंक शकना समितीचें निरीक्षण. जो आक्षेप आसा म्हणजे गोंयचे चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान जो आक्षेप घेतलेलो आसा की 1972च्या कायद्याच्या माध्यमांतल्यान जे उदक म्हादय अभयारण्याच्या दिशेन येता ते तांकां वळोवपाक मेळना. तो जो दावो आसा गोंयचो तो पुराय चुकीचो आसा. कारण हो पुराय वाठार जो आसा ज्या वाठारान भांडुरा आनी कळसा प्रकल्प येवपाचो आसा तो पुराय वाठार जो आसा हो कर्नाटकाच्या हद्दीन येता. आनी कर्नाटकाच्या हद्दीन येवपी वाठारान गोंयांक हांगासर कसलोच अधिकार ना अशें तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेलें आसा आनी हे इतिवृत्तान नोंद जाल्लेलें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नमस्कार. आयज आमी आसात ते बोमा वाठारान आनी राती हांगासर एक फॅटल एक्सिडेंट जाल्लो आसा. तो बीन एक 2 दुचाकी मदीं समोरा समोर टक्कर दिल्ल्या कारणान एक 43 मुकुंद सरनायक हो मडकयचो करंजा मडकय एका हॉस्पिटलान व्हरता आसतना मरण आयलें. जाल्यार दुसरो विश्वजीत गावडे हो रावपी कुणेक एका किरकोळ मार लागलेलो आसा आनी ताका डिस्चार्ज दिल्लो आसा. पण हांगासर हो राती 9 जो एक्सिडेंट जाल्लो आसा भितर दोगांनी हेल्मेट घालून आसले आनी समोरा समोर टक्कर दिल्ल्या कारणान एक वेस्पा आनी एक दुसरी आहा ती स्प्लेंडर गाडी हेची इतलो इम्पॅक्ट आशिल्लो कारणान तो 43 इजीचो जो मुकुंद सरनायक आसलो एका मरण आयिल्लें आसा. सद्या मार्दोळ पुलिसान येवन राती पंचनामा करून गाडयो कुशी करून आनी आतां ते गाडयो हांगसरल्यान लिफ्ट करून पुलीस स्टेशनाचेर व्हरपाक आयिल्ले आसा. बोमाच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंहान सोमारा कोस्ट गार्डाच्या समुद्र प्रताप बोटीचे लॉन्चिंग केले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान माजी सैनिकांचो प्रश्न राजनाथ सिंहा कडेन मांडलो. मणिपाल हॉस्पिटल्स आनी तांची बरीचशी पेमेंट्स ही ड्यू आसा. आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करतलो. हांवें आतांय विशय डिफेन्स मिनिस्टर हांच्या कडेन केला. आमचो दाजी साळकर आनी ताचें रिप्रेझेंटेशन रेडी केल्लें. तांच्यांनी स्वता म्हाका एश्युअर केला की जाता तितके बेगीन पेंडींग पेमेंट आसलेली तेंची बेगीन जातली त्या ती खंयसरूच ट्रिटमेंट तेंची हेल्डअप करची न्ही ही ताका रिक्वेस्ट हांवूय पर्सनली फोन करून मणिपाल हॉस्पिटलांक रिक्वेस्ट करता की तांची पेमेंट्स जी आहा पळय जाता तितके बेगीन जातले. हे एश्युरन्स म्हणजे रक्षा मंत्री स्वता म्हाका दिला. वेटरन्स असोसिएशन तांणी आमी लास्ट टायमूय एक रक्षा मंत्रीक एक मेमोरंडम दिल्लो. तातूंत तांचे जे ACSचेच जे उरिल्ले आसा म्हणजे मेडिकल बिल्स तांचे मणिपाल हांगा सगळे रिएम्बर्स जाताले. तांचो ट्रिटमेंटूय थंय जातालो
आनी एक्स सर्वीसमॅन आशिल्ल्या कारणान तांकां ती फॅसिलिटी आशिल्ली. ती फॅसिलिटी चालू आशिल्ली, मदीं तांचो पेमेंटा खातीर मातसो प्रॉब्लेम जालो आनी त्या खातीर मणिपालान तांकां तो ट्रिटमेंट दिवप नाजाल्यार ताजेर ते मातशी स्लो जाल्ले. सो तो मेमोरेंडम आमी लास्ट टायम दिल्लो, ताच्या मागीर आतां ताणें टोटली बंद केल्लें. सो आज ऑनरेबल रक्षा मंत्रीन सांगलें की आपूण जाता इतले बेगीन हो इशू सॉर्ट आवट करता आनी जो पेमेंट तांचो ड्यू आसा तो इमिडिएटली रिलीज करपाक लायता. आख्या भारतान जे एक्स सर्वीसमॅन आसा, देर इज अ बीग प्रॉब्लेम फॉर एक्स सर्वीसमॅन एज फार एज दी कॅशलेस फॅसिलिटी इन एम्पेनल हॉस्पिटल इज कन्सर्न. सो जेन्ना हांव आतां रक्षा मंत्रीक मेळलो, आय एम फिलींग वेरी सॉरी, वो प्रॉब्लेम हुआ, दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं होगा. He said, I read your letter to ensure this ECHS problem does not happen again. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. साथियों, समुद्र प्रताप भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है और कोस्ट गार्ड फ्लीट की अब तक की सबसे बड़ी यह पोत है. आप इसका आकार देखिए, 4,170 टन का डिस्प्लेसमेंट और 115 मीटर की लंबाई अपने आप में इसकी विशालता को दिखाती है. महिला सशक्तिकरण को अधिक महत्व दिया है और यह हमारे लिए गर्व का विषय है. मैं समझता हूं कि यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं, कम से कम तालियां उनकी तरफ से तो होनी चाहिए. और हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि आज महिला अफसरों को पायलट, ऑब्जर्वर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स और लॉ ऑफिसर्स जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों में नियुक्त किया गया है. इतना ही नहीं, उन्हें हॉवरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है. उन्हें फ्रंट लाइन ऑपरेशन में एक्टिवली डिप्लॉय किया जा रहा है. यानी आज की महिला केवल सपोर्ट रोल में नहीं बल्कि फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रही है. साथियों, इसी क्रम में ICGS समुद्र प्रताप पर 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. हे पिढीत हे लोकांक दाखोवपाक सोदता हांव हे सगळे. पयलीं अशें आसलें म्हणून खंय तरी एक्झिबिशन लावपाक सोदता परमनंट. कोणी घेतला पुरो म्हणटा हांव. पयलीं कामाक लागलो तेन्ना हांव ते प्रोजेक्टर, म्हाका भयंकर शौक आसलो प्रोजेक्टराचो. 16 mm आनी स्कुला भुरग्यांक गांवांत दाखयतालो हांव हे प्रोजेक्टर व्हरून. 4,000, 3,000, 2,000 कोण ते सांगता तशें घेतालो. सगळें जायते भाशेचे हाडला पळय थिंगा. हे हातीन अशें मारून एक क्लिक करपाचें तो. हो, शूटिंग करपाचो हातीन गोंडल. हे सगळे हे घालून दाखोवपाचे. हे असले फिल्म येताले स्लायड पडद्यार दाखोवपाचे. गांवांनी रेल्वेनी बसींनी वयतालो हांव. जायत्या गांवांनी आपयताले डिस्ट्रिब्युटर. थिंगा 8 दीस, 6 दीस, 4 दीस पिक्चर आसताले खंय सगळे ते आपयताले. आमकां दाखोवपाक येता काय म्हणून. आनी हांव वचून दाखयतालो आनी ते तिकेटां शो करतालो. 2-2 रुपये खंय तर हांव हे दवरपाक सोदतालो. मोले दुसऱ्यार पळोवपाक येता थिंगा लोक, ट्युरिस्ट लोक. थिंग दवरपाक सोदता हे सगळे. हे भुरगे म्हणजे करपाक इंट्रस्ट ना तांकां. आतां कोण वयल्या पुरो म्हणून कोण येवन पळोवन वयता. आनी केन्ना केन्ना आतां कोण येवन म्हाका असं मदत म्हणून, कलाकार म्हणून कोण येवन दिवन वयता, मानधन दिवन. हे पळयता आनी वयता, कितें दिवन वयता थोडे. नाजाल्यार आनी कांय ना. आतां खंय वचपाक बी मेळना. आतां जालें, आतां 75 आतां माहीत जालें. आतां कितें करपाचें कांय कळना म्हाका. कोण वयल्या पुरो गोवोरमेंटानी. हे गोवोरमेंटाचे कामाक हे फिल्म एक्झिबिशन जाता न्हू, थिंगा हे दवरलें जाल्यार परमनंट हे गोवोरमेंटान घेतलें जाल्यार हे सगळें सामान बरें जातलें. फाल्यां हांव मेलो जाल्यार भुरगो स्क्रॅपाक विकतलो.